गोंय राज्य सहकारी बँकेची आर्थीक परिस्थिती बरी आसा। सरकार नाबार्डाच्या नांवान दावो करता तशें कांयच ना असो दावो बँकेचो अध्यक्ष रामचंद्र मुळेन केला। तो मिडिया कडेन उलयतालो। बँकेचे 45 कोटी रीण कदंबा कडेन आडकलां। तें सरकारान फारीक केल्यार आपूण अध्यक्षपद सोडटां अशें मुळे म्हणटा। सोणांतले 7 संचालकांनी ताचे आड घाल्ल्या अविश्वास थारावाकय मुळेन आव्हान दिलां। ऑगस्टांत बँकेची वेंचणूक लडोवचो ना अशी घोशणाय मुळेन केल्या। काल म्हाजेर अविश्वास ठराव 7 मेंबरांनी दिल्ले कारणान 16 पैकी 7 लोकांनी दिला आनी तेका वळण वेगळे मेळ्ळे म्हणल्यार नो कॉन्फिडन्स जेन्ना येता तेन्ना हो विचार करपाचो प्रसंगच आमचे कडेन येयलो ना। ही बँकेची जी नेट वर्थ जी 13 crores ती दाखयल्या ती बिकॉज ऑफ कदंबा जे आमी लोन दिल्ले 30 कोटी तेजे आयज जवळ जवळ 46 कोटी रुपया आउटस्टँडींग जाल्ले आसा। आनी ह्या 46 कोटींतले जर आमकां फक्त जर 20 कोटी जर सरकारान दिले, कित्याक सरकारान कित्याक म्हणटा तर हेका सरकारची गॅरंटी आसा। सरकार गॅरंटर हेका ह्या लोनाक KTCन दिवपाचे न्ही पयशे, आतां गव्हर्मेंटानूच दिवपाचे म्हणटकीर तेणी जर आमकां 20 कोटी जर दिले जाल्यार आमी रोखडे +7 जातात। टोटल जर दिले म्हाजे जे बाकीचे इंट्रस्ट जे आहा ते म्हाजे प्रॉफीट। आयज पर्यंत आमकां हे KTCचे पयशे मेळना म्हणून ह्या बँकेचे जे नाबार्डान तेजे रिमार्क मारला की दॅट अकाउंट बिकम NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ताका लागून हे आमचे नेट वर्थ आसा ते मायनस दाखयल्ले आसात। हांव जिखलो जाल्यार म्हाका क्रेडीट न्ही, म्हाजे जेन्ना नो कॉन्फिडन्स येता आनी म्हाका जर डायरेक्टर म्हाजे बरोबर परत येयले गेल्या ते जाल्यार जिखून जाल्यार मागीर हांव तेजेर विचार करूंक शकता। मागीर म्हाजे पार्टी हांव थंय इलेक्शनाक उबो रावपाचो ना, कित्याक हांव उबो रावपाचो ना, कित्याक हांवें डिसायड केलें कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू, कित्याक असले हितूंक जितलें बरें काम केल्या पासून जर वाव ना जाल्यार आनी कित्याक रावपाचें इलेक्शनाक। 46 कोटी रुपया जे आउटस्टँडींग आसा कदंबाचे आनी वीच इज गव्हर्मेंट गॅरंटीज देर, ते जर गव्हर्मेंटान जर पेड केले त्याच दिसा हांव राजिनामो दिवपाक तयार आसा। मान्सून गोंयांत पावलो। फाटल्या 48 वरांत सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात पावस पडला। पणजे सांतिनेज वाठारांत झाड पडून 2 गाडयो काबार जाल्यो। फातोड्डे वाठारांत मलेरिया पातळपाक लागला। 1-2 दडकांनीच उदक तुंबिल्ल्यान पणजे बुडल्या, जाल्यार मडगांवां पोन्ने बाजारांत गटारां सारकी नाशिल्ल्यान पसऱ्यांनी उदक भरलां। पळयात पयल्या पावसाक गोंयच्या शारांची दशा। आतां एकल्या चेडवा वयलो तेका दोताय आनी नंगार धाडायचे हांव नोळे बाबा पूण चेड मगे हॉस्पिटलांत आहा कालवडेच हांव येयलो। खंयच्या हॉस्पिटलांत? व्हडल्या हॉस्पिटल कोण गेलो व्हडीचो? तेका हे हेल्थांत भुरग्यान वयलो बाबा। फातोर्डेच्यान आतां लास्ट म्हाका दिसता 3 दिसांक 1 2 3 4 सुमार पेशंट मेळ्ळ्यात फातोर्डेच्यान आनी इमिजिएटली तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट केलां आनी ते बरे आसा। ड्रेनेज बांदीत म्हणटाले गेल्या वर्सा अजून परवान बांदलो ना आनी ते गोंजाक खंय आहा ते खबर ना, फकत ते पगार घेताय आनी वयताय। हें उदक बोला कितू तेंप जालो तें मात्र तांकां सांग कितें करपा जाय तें कोण करपा जाय ना जाल्यार आम करपा जाय जाल्यार। कित्याक लागून उदक भरला तें? पावसाचें उदक वता न्हू तें सदां वता, कोण खबर को नाय। हे एज अ एक्सिडेंट अशें झाड पडिल्लें आसा, 2-3 गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी बरोच डॅमेज जाला 2-3 म्हणजे तातूंत लकीली कोणाक जिवीत हानी जावना हें एक हाजो म्हणजे प्लस पॉयंट आमकां। पूण अशीं कांय खुबशीं झाडां अशीं आसात की जी ह्या पावसान त्रासदायक ठरूं शकता। फक्त आमची CCP कडेन कितें जालां की ट्री कटर अवेलेबल ना। प्री मॉन्सून वर्क जे आमी घेवन आमकां चार्ज घेवन जे 2 म्हयने आहा तो ऑलमोस्ट 2 म्हयने म्हणजे 20 तारखेक मार्चाचे एंडाक आमी चार्ज घेतिल्लो आसा। आनी ताजे नंतर जे सपोज बॅकलॉग उरिल्लो जावं खुबशी गोश्टी ज्यो आमकां जाग्यार घालच्यो पडल्यो। सुरवात म्हणजे आमी हाका दिल्ली प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी गार्बेजाक दिल्ली। जी आमी वर्कर्स सगळे बघतात तुमकां खबर आसतलें आमी वर्कर्स आमकां जेन्ना आमी घेतले तेन्ना आमकां हे सगळे वर्कर्स जावं सगळो सेट अरेंज करचो पडलो, परतो रिअरेंज करचो पडलो। हे खूबशें डिफिकल्ट काम आशिल्लें। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मायना कुडतरेच्या एका घरांतल्यान बिरेस्तारात 74 बेबे जप्त केले, तातूंतले 30 कापिल्ले।
पणजेच्या वायल्ड लायफ विभागान म्हायती दिल्ल्यान मडगांवच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली. ह्या प्रकरणात राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी एके बायलेक अटक केल्या. तेन्ना मायना कुडतरेचे पोलिसूय बरोबर आशिल्ले. आमकां एक कंप्लेन डिव्हिजन वायल्ड लायफ डिव्हिजनसान येयला. त्या प्रमाणे आमचे स्टाफ हांगा पयलीं हजर जाल्ले आनी हजर जावच्या पयलीं आमचे हांगा पुलीस पावले. ती कंप्लेन तांकांय पावल्ली. म्हणटकच आमच्या स्टाफान हांगा येवन इन्क्वायरी करना बरोबर टोटल 76. कातरलेले कितले बेबे आशिल्ले? कातरलेले 30 आनी लायव 44 आहे. 44 टोटल 74. इन्क्वायरी चालू कितें गुन्हा कितें एक्ट? अंडर सेक्शन 09 and 39 of Wildlife Protection Act 1972. आता घेऊ एक व्यावसायिक